नमस्कार, लंच टाइम रेडिना येवकार। हांव संजना काणेकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। जमीन हडप प्रकरणांतलो मुखेल आरोपी आनी सुकूरचो आदलो सरपंच संदीप वजरकाराच्या घराचेर परतून ईडीची धाड। ह्यान पयलीं ईडीन 3.19 कोटीची सुमार 8,000 चौखण मीटर जमीन केल्ली जप्त। जुंता हाऊस इमारत 30 दिसांत रिती करात। उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याचो आदेश। इमारतींत भेट दिवपी नागरिकांच्या सुरक्षे खातीर धोको निर्माण जावचो न्हय म्हूण घेतला निर्णय। दिवचलचे आमटाणे धरण पडला सुके। धरणात जेमतेम 4 ते 5% आसा उदकाचो सांठो। नवीन गेटीच्या कामाक लागून धरणांतलें उदक केलां कमी। मुख्यमंत्री आनी सभापती तवडकरान गोविंद गावडेचेर काडलो फोग। केली अप्रत्यक्ष खर टिका। मुख्यमंत्री म्हणटा आदिवासी हो भाजपाचो DNA। तवडकार म्हणटा हळूच आयलो आनी बॅटिंग करून गेलो। आतां बायलांक सांजवेळा 7 ते सकाळी 6 मेरेन दुकानां आनी कार्यालयांनी काम करपाक दिल्या सरकारान परवानगी। बायल कामगारांक हाडपाचो पावोवपाची करची पडटली सोय। कामगार खात्यान जारी केली अधिसुचोवणी। मडगांव कदंबा बस स्टँडाचेर ड्रायव्हर आनी कंडक्टरांक आशिल्ल्या रेस्ट रुमाची जाल्या अतिकाय। पावसान लागून जाता गळटी। गटराक दुरुस्ती करूंक नाशिल्ल्यान बस स्टँडाचेर निर्माण जाला हुंवाराची स्थिती। आतां खबरो विस्तारांत। जमीन हडप प्रकरणांतलो मुखेल आरोपी आनी सुकूरचो आदलो सरपंच संदीप वजरकार हाच्या घराचेर ईडीन परतून धाड घातल्या। तशेंच तांच्या हेर वांगड्यांचेर ईडीन धाड घातल्या। ह्यान पयलीं ईडीन 3.19 कोटींची 8,000 चौखण मीटर जमीन जप्त केल्ली। आयज एक महत्वाची बातमी येयल्ली आसा। सुकूरचो आदलो सरपंच संदीप वजरकर हेजे घरा आयज सकाळी ईडीन परत एकदा रेड मारलेली आसा। आनीक ही जी रेड आसा ती सकाळी 6 सुमार सुरू जाल्ली। आनीक संदीप वजरकर जो आसा तेजेर पयलीं सुद्दां ईडीच्यो रेड पडलेल्यो। आनीक तितून सुमार 8,000 स्क्वेअर मिटर जमनीची कॉस्ट अरावंड 3 कोटी 18 लाख ही जी कॉस्टाची ही जमीन जी आसा ती ईडीन आपली ताब्यान घेतलेली। आनीक त्याच बरोबर आयज ही तेजे ही दुसरी रेड आयज तेजे घरा कडेन पडलेली आसा। आनी ही जी रेड आसा ती सकाळी 6 सुमार पडली। सो ह्या रेडीन संदीप वजरकर जो आसा तेजे कडल्यान कितले आतां मालमत्ता आनी कितले तेजी प्रॉपर्टी जप्त करपाचे आसात हितून अजून स्पश्टीकरण येवना। हेची अपडेट जेन्ना येतले ती आमी तुमचे मुखार घेवन येत रावतले। आनीक ही आयची ही म्हत्वाची अपडेट परत एकदा तुमकां सांगता। संदीप वजरकर जो आदलो सरपंच सुकूरचो तेजे घरा आयज सकाळी ईडीन रेड मारलेली आसा। अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकित यादव हांणी 60 वर्सां वयर पोरणी जुंता हाऊस इमारत 30 दिसांत रिती करपाचो आदेश दिला। पोरणे इमारती कडेन भेट दिवपी नागरिकांच्या सुरक्षे खातीर धोको निर्माण जावपाची शक्यताय आसा। ते खातीर ही इमारत रिती करपाचो आदेश दिला। राज्यांत चालू आशिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून आपत्ती वेवस्थापन कायद्या खाला हो आदेश जारी केला। एका काळात सरकारी कार्यालयाचे केंद्र आशिल्ली पणजेची जुंता हाऊस इमारतीची स्थिती सामकी वायट जाल्या। जुंता हाऊस इमारतींतल्या कांय कार्यालयांच्या पांख्यांक वेरो गेल्यात, जाल्यार थोडे कडेन उदकाची गळटी लागल्या। वणटीचेर ओलसण आयल्या। पांख्यांचे कांय भाग कोसळ्ळ्यात। दर फावटी इमारतींतली लिफ्ट बंद पडटा। अश्यो वेगवेगळ्यो घडणुको थंय घडटात। ताका लागून उत्तर गोंय दंडाधिकाऱ्यान जुंता हाऊस इमारत 30 दिसां भितर रिती करपाचो आदेश दिला। इमारतीत भेट दिवपी नागरिकांच्या सुरक्षे खातीर हो निर्णय घेतला। सध्या आमी आसा ती 18 जून रोडा कडेन जी जुंता हाऊस बिल्डिंग आसा ही सगळ्यांकूच खबर आसतली। आख्खे गोंय भरातल्या लोकांक ह्या जुंता हाऊस बिल्डिंगेन येवचे पडटा। आनी ताचे कारण म्हटल्यार वेगवेगळी डिपार्टमेंट्स जी आसा ती डिपार्टमेंट्साची ऑफिसां ही हांगासर आसा। आनी जर आमी पळयलें जाल्यार आमचे गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत पयली बिल्डिंग जी पणजे जाली ती म्हटल्यार जुंता हाऊस ही 6 मजली बिल्डिंग हांगासर जाली। आनी हे बिल्डिंगेक सध्या 60 वर्सांकून
चड पिराय आसतली अशें सुद्दां म्हणटात। जाल्यार आयज आमी हांगासर येवपाचें कारण म्हटल्यार ही बिल्डींग सद्या वायट परिस्थितीन आशिल्ल्या कारणान गोंय सरकारान एक निर्णय घेतला, तो म्हटल्यार ही बिल्डींग जी आसा ती डेमोलिश करपाचें आनी फुडले म्हणजे हाची बांदणी करपा खातीर जी NBCC हांचे कडेन ही दिल्लेली आसा आनी हांगासर एक ही डेमोलिश करून वेगळी बिल्डिंगू येतली अशें सुद्दां आमकां कळटा। जाल्यार ह्या जुंता हावजाचो एक वेगळें अशें नांव आशिल्लें आनी जुंता हावज बिल्डिंगेन वेगवेगळी डिपार्टमेंटां हांगासर आशिल्ली। सद्या जी आसा ती कांय डिपार्टमेंटां वेगळे कडेन शिफ्ट सुद्दां केल्या आनी थोडी जी डिपार्टमेंट आसा ती हांगासर आसा जाल्यार तांकां एक आदेश दिल्लो आसा जिल्लो अधिकारीन की बेगिनाच बेगीन म्हणजे फुडल्या 30 दिसां भितून जी आसा ती तांची कोणाची समज जर हांगासर म्हणजे डिपार्टमेंट्स आसात तांच्यांनी शिफ्ट करची, कारण म्हटल्यार ही वायट परिस्थितीन आशिल्ल्या कारणान काही घडणूक जी आसा ती घडपाक शकता, ताजे कारणान हांगासर बेगिनाच बेगीन म्हणजे 30 दिसां भितून हांगासरली जी ऑफिसां आसा ती शिफ्ट करपाक सांगल्या। आनी आमी जर पळयली जाल्यार वेगवेगळी डिपार्टमेंटां हांगासर आसा। सगळ्यात म्हत्वाचें म्हटल्यार ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट जे आसा ते आजुनूय हांगासर आशिल्ले आनी हांगासर आजुनूय लोक येताले जाल्यार हे डिपार्टमेंट जे आसा ते सुद्दां शिफ्ट जातले आनी तांकां वेगळे कडेन जागो दितले अशें सुद्दां सांगलां। गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन साहिल कारी वांगडा हांव वर्षा आश्वेकर। एके वटेन नेटाचो पावस पडटा जाल्यार दुसरे वटेन दिवचलचें आमटाणें धरण सुकें पडलां। सध्या ह्या धरणांत जेमतेम 4 ते 5% उदकाचो सांठो आसा। नवीन गेटीच्या कामाक लागून सध्या ह्या धरणांतलें उदक कमी केलां अशी माहिती मेळ्ळा। दिवचले आमठाणे धरणाच्या गेटीचे काम पुराय जाय मेरेन ह्या धरणात उदक भरचे ना हाची उदका स्रोत खात्यान काळजी घेतल्या। काम पुराय जावपाक म्हयन्या परस चड दीस लागपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें कळटा। सध्या ह्या धरणात फकत 4 ते 5% उदकाचो सांठो आसा, ताका लागून अंदू ह्या धरणाचेर पावसाळी पर्यटनाची मजा घेवपाक मेळची ना हें स्पश्ट जाल्लें आसा। दिवचल तालुक्यातल्या मेजकुरे पंचायत वाठारात येवपी आमठाणे धरण म्हळ्यार पुराय उत्तर गोंया खातीर वरदान थारिल्लें आसा। दर वर्सा साधारण जुलय म्हयन्यांत हे धरण पुरायपणान भरता। अंदू मात सध्या ह्या धरणाची स्थिती वेगळीच पळोवपाक मेळटा। ह्या धरणाच्या सरभोंवतणचें पात्र सध्या सामकें सुकें पडिल्लें आसा। धरणांत जेमतेम 4 ते 5% उदक आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। एके वटेन उटंगराचो पावस पडटा जाल्यार दुसरे वटेन धरणांतल्या उदकाची लेवल सामकी कमी जाल्ली आसा। ही स्थिती पळयतकीच चडशे जाण अजाप उक्तायतात, मात ताचे फाटलें कारण मात वेगळेंच आसा। ह्या धरणाचेर नवीन गेट बसोवपाचें काम सध्या सुरू आसा। हे काम करतना कसलीच आडमेळ येवची न्हय म्हण ह्या धरणांतलें उदक पंपा वरवीं भायर सोडटात। गेटीचें काम पुराय जाय मेरेन धरणांत उदक भरचें ना ताची WRDन काळजी घेतिल्ली आसा। धरणाचें उदक कमी जाल्ल्यान अंदू मात ह्या धरणाचेर पावसाळी पर्यटनाची मजा घेवपाक मेळची ना हें स्पश्ट जाल्लें आसा। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत। पयशे डबल करून दिता म्हूण सांगून माड्डोळा रावपी एके बायलेक टेलिग्रामाच्या माध्यमांतल्यान सुमार 1.5 लाखांचो गंडो घातलो। माड्डोळ पुलिसांनी ह्या प्रकरणांत अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केला। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। मजगतीं सांखळे हांगा गोकुळवाडीचे बायलेक रिचार्ज पॅकेजिंगाच्या नांवाखाला 40,000 गंडो घातला। हालीं तेंपार गोंयांत फटवणुकीचे नवे प्रकार घडत आसात। जायत्या माध्यमांतल्यान लोकांक फटोवपाचे प्रकार चालूच आसा। असोच म्हाड्डोळचे एके बायलेक टेलिग्रामाच्या माध्यमांतल्यान 1.5 लाखांचो गंडो घातलो। नोव्हेंबर म्हयन्यांत एका अनवळख्यान टेलिग्रामा वयल्यान म्हाड्डोळचे बायलेक कॉन्टॅक्ट केलो। पयशे डबल करता म्हूण सांगून टेलिग्रामाचेर तिका एक लिंक धाडली, ती डावनलोड करपाक लायली। उपरांत पयलीं तिचे कडल्यान 50,000 रुपया घेतले, उपरांत 1 लाख।
पूण तिका पयशे परतून मेळूंक नाशिल्ल्या कारणान तिणें म्हाड्डोळ पुलिशेंत कागाळ केली. उपरांत पुलिसांनी अनवळखे आड गुन्यांव नोंद केलो. हे प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. म्हाड्डोळे एरियेत रावपी एक बायलेक टॅलिग्रामा वयल्यान कॉन्टॅक्ट करून एका अननोन पर्सनान 1.5 लाखाचो गंड घातलेलो आसा. म्हाड्डोळ पुलिसांनी बुधवारा राती ह्या प्रकरणाचो अननोन पर्सनाचेर केस रजिस्टर केल्ली आसा. पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे नोव्हेंबर म्हयन्याक एका बायलेक टॅलिग्रामा वयल्यान कॉन्टॅक्ट करून पयशे डबल करपाच्या नादान तिका लिंक डावनलोड करपाक आयलें आनी तेणी त्या एकावंटाचेर पयशे धाडपाक लायले. ते बायलेन पयलीं 50,000 रुपया धाडले आनी तेजे नंतर 1.5 लाख रुपया धाडलो. अशें टोटल 1.5 लाख रुपया तिणें धाडले. पूण अजून पर्यंत कांयच रिटर्न येयलें ना आसल्या कारणान तिणें म्हाड्डोळ पुलिसांक कंप्लेन केली आनी पुलिसांनी ही कंप्लेन रजिस्टर केल्ली आसा. मजगतीं रिचार्ज पॅकेजीच्या नांवा खाला साखरेचे एके बायलेची ऑनलायन फसवणूक जाल्या. एके कंपनीचो अधिकारी आशिल्ल्याचें सांगून एका अनवळखी मनशान साखळे गोकुळवाडी वाठारांत रावपी बायलेक 40,000 गंडो घातला. गोकुळवाडो साखळे वाठारांत रावपी एके 40 वर्सां पिरायेचे बायलेक असोच एक वायट अनुभव आयलो. अनुषा श्रीकांत वाडकर हे बायलेक कांय दिसां पयलीं 2 वेगवेगळ्या मोबायल नंबरा वयल्यान कॉल आयले. आपूण एके नामांकीत कंपनीचो अधिकारी आसा अशें अनुषा हिका कॉल करपी संबंदीत मनशान सांगलें आनी रिचार्ज पॅकेजच्या नांवा खाला अनुषा हिचे कडल्यान तिच्या बँक खात्याचे डिटेल्स मागले. अनुषा हिणी आपल्या बँक खात्याचे डिटेल्स संबंदीत मनशाक दिले उपरांत तिच्या खात्यांतल्यान 44,340 रुपया हडप जाल्ल्याचे तिच्या नदरेक आयले. ताचे उपरांत अनुषा वाडकर हे बायलेक बेगोबेग दिवचलच्या पुलीस स्टेशनार येवन कागाळ केली. दिवचल पुलिशेन BNSच्या वेगवेगळ्या कलमा खाला गुन्यांव नोंद करून सध्या तपास सुरू केल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मडगांव कदंबा बस स्टँडाचेर ड्रायव्हर आनी कंडक्टरांक लागून आशिल्ल्या रेस्ट रुमाची अवतिकाय जाल्या. कितलींशींच वर्सां जालीं दुरुस्तीचें काम करूंक नाशिल्ल्यान रेस्ट रुमाक गळटी लागल्या. जाल्यार दुसरे वटेन गटारांनी उदक तुंबयिल्ल्यान मडगांव बस स्टँडाचेर हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्या. मडगांव कदंबा बस स्टँडाचेर ड्रायव्हर आनी कंडक्टरां लागून आशिल्ल्या रेस्ट रुमाची बिकट स्थिती आसा. फाटल्या कितलेशेच वर्सां सावन दुरुस्ती करूंक नाशिल्ल्यान ह्या रेस्ट रुमांक गळटी लागल्या. जाल्यार पावसा पयलींची कामां प्रलंबीत दवरिल्ल्यान बस स्टँडाचेर हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्या. रस्त्या कुशीक आशिल्ले गटारांतलो गाळ उसपूंक नाशिल्ल्यान गटारांनी उदक तुंबून उरिल्लें आसा. तशेंच शौचालयाची दुरुस्ती करूंक नाशिल्ल्यान वेगवेगळी साथीची दुयेंसां पातळपाक लागला. देखून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन बेगोबेग ह्या प्रश्नाचो सुटावो करचो अशी मागणी महेश नायक हांणी केल्या. KTC बस स्टँड जो पळय आसा ते प्रत्येक स्टँडाचेर एक रेस्ट रूम आसता. हो रेस्ट रूम म्हणटा सगळी स्टाफाक रेस्ट घेवपाचो रूम आसता. पण हांगा आज जर पळोवपाक जर वचत KTC बस स्टँडाचेर तो रेस्ट जर घेवपाक गेलो जाल्यार तुमी हॉस्पिटलांत वचून न्हिदची पडटली. तर कित्याक सगळे पत्रे बुराक पडल्यात आनी सगळें उदक गळटा. जो पळय रेस्ट घेवपाक वता तो थिंग दिसता आनी थंडी जावन कितें जावंक शकता. दुसरें ताका तेकून जे पळय ड्रेन्स आहात ते सगळे ड्रेन्स चोकअप जाल्ल्यात. कोणाचें लक्ष ना तो बाबा उसोवया आनी तें उदक सोडून दिवया म्हणून. तिसरी गोश्ट पळय सेवेज आहा तातूंतली उदक त्या ड्रेन्सा भितर आयिल्लें आनी सगळे मॉस्किटो मलेरिया डेंगू फेंगू सगळे थंयच्यानच स्टार्ट जाता. सरकाराचें हाजेर ह्याचेरच लक्ष ना. जे पळय KTC जो पळय कोण इनचार्ज आहा ताणें तरी हाजेर लक्ष घालून सरकाराक सांगून कितें तरी करूं जाय आशिल्लें. तेंय ते एक एक करनात. आमचे सारकेले मनशाक हें आतां सरकारा मुखार हाडचें पडटा. तेन्ना हांव सरकाराक सांगता कोणाक तरी एक गीत हाडचो
हेल्थ ऑफिसराक, कलेक्टराक किंवा चीफ ऑफिसराक आनी ते सगळे पळोवचें आनी ते जाता तितले बेगीन ते सारकें करचें. तशेंच ताका तेकून जे पळय बारीक बारीक दुकानां आहात, गाडे आहात, तांचे सगळे गाड्यां भितर सगळे उदक वता. अडीचशे कप जाता उदक डायवर्ट जाता आनी तांची गाड्या वता. तांचो धंदोय पेटले आनी तांचो म्हालय आसा तोय पेटले. हांगा कोणाक पडून वचूं ना. हांगा सरकार वो असो चलता, उदक दळटा आनी सोने खाता. ही परिस्थिती जाल्ली आसा. गौरांग प्रभू मळकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. भाजपाच्या आदल्या आणि आताच्या आमदारांनी एकमेकांचे ड्रग्स विक्रीचे आरोप केल्यात. हे विशीं मुख्यमंत्र्यांनी कारवाय करप गरजेचें. अशें जालें ना जाल्यार आमी पुलिशेन कागाळ करतले अशें खासदार विर्यादो फर्नांडीस हांणी सांगलें. बिरेस्तारा पणजे जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. कांय दिसां पयलीं आदले उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार आनी पेडणेचे आताचे आमदार प्रवीण आल्लेकार हाणें एकमेकांचे ड्रग्स विक्रीचे आरोप केले. हे फाटभुंयेर काँग्रेसीन पत्रकार परिशद घेवन भाजप सरकाराचेर फोग काडला. काँग्रेस म्हणटा आमदारांच्या ह्या विधाना वेल्यान गोंय देशाची ड्रग्स राजधानी आशिल्ल्याचें ताणींच सिद्ध केलां. तशेंच भाजप फुडारी ड्रग्स वेव्हारांत आसात हेंय स्पश्ट जालां. ह्या दोगां सयत ह्या प्रकरणांत आनीक कोणाचो आस्पाव आसा काय हाची पुलीस चवकशी जावपाक जाय म्हूण काँग्रेसीन मागणी केल्या. पेडणेचे लोक हे स्वाभिमानी पेडणेकार म्हणून वळखतात. मात थंयच्या ह्या दोनूय फुडाऱ्यांच्या वक्तव्यान पेडणेकारांच्या स्वाभिमानाक धक्को बसला. आजगांवकार हाणें पेडणेच्या कायदो आनी सुवेवस्थेचेर प्रश्न हजर केल्यात. तांणी सरकाराक उक्ताडार हाडला. ह्या प्रकरणात भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक हांणी फुडाऱ्यांनी आपले वागणुकीन पक्षाची बदनामी जावची ना हाची जतनाय घेवपाक सांगला. तांकां गोंयच्या ड्रग्साच्या प्रश्ना परस पक्षाची प्रतिमा व्हडली दिसता काय अशें फर्नांडीस विचारता. स्वाभिमानी पेडणेकारांचेर अटॅक केल्लो आसा. हे दोग जाण पब्लीक फिगरान एकामेकाचेर ड्रग डिलिंग करता म्हणून आरोप घाला. आमी घालूंक ना. आमकां खबर आशिल्ली कोण पाब्लो एस्कोबार, मॉडर्न पाब्लो एस्कोबाराक लिंक्ड आसा पळय तो, ते काल एक्सपोज जाले. आनी दुसरें म्हळ्यार जेन्ना आमचे पत्रकार भाव तांच्या अध्यक्षाचे रिएक्शन घेतले, प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी ताणे खंय सांगला मेंटेन डिसिप्लिन म्हणजे इन द वर्ल्ड ऑफ क्रायमूय खंय. फाटल्या कांय वर्सांनी राज्यांत ड्रग्स बरेच वाडला. व्हड शारां सयत आतां ल्हान गांवांनी ड्रग्स सहज उपलब्ध जाता. फाटल्या 4 वर्सांनी गोंयांत 600 किला परस चड गुळे वखदां जप्त केल्यात. ह्या प्रकरणांत अटक जाल्ल्या 691 जाणां मदले 195 गोंयकार आशिल्ले. ही हुस्क्याची गजाल जरी आसली तरी भाजपाक फुडले वेंचणुकेचीच काळजी आसा अशी टिका काँग्रेसीच्या अमरनाथ पणजेकार हांणी केल्या. बीजेपीच्या अध्यक्षान जी समज दिल्या ती 2027चे इलेक्शन नदरे समोर दवरून आणि आम्ही जी मुखेलमंत्र्याक समज दिता ती समज गोंयच्या फुडारा खातीर समज जावन आसा. फरक आसा काँग्रेस पार्टी आणि बीजेपी पार्टी. पण हेच्या पयलीं आमी एक 8 दिसाचो वेळ पळयतले ना जाल्यार आमी केस फायल करतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. प्रगतीशील नेपाळी समाज समितीचो अध्यक्ष लोकेंद्र सेरपाली आनी हेर पदाधिकाऱ्यांनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामो नायकांची भेट घेतली. हे भेटीन दामो आनी नेपाळी समाज समितीच्या पदाधिकाऱ्यां मदीं वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. प्रगतीशील नेपाळी समाज समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी बिरेस्तारा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामो नायकाची भेट घेतली. हे भेटीत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. महत्वाची गजाल म्हळ्यार पणजे महानगरपालिकेच्या मतदार वळेरेंत नेपाळी मतदारांची नांवां घुसोवपाचें षडयंत्र सुरू आशिल्ल्याचो आरोप हालींच उत्पल पर्रीकार हांणी केल्लो आनी आतां गोवा नेपाळी टीव्ही लेगीत सोशल मिडियाचेर सक्रीय आशिल्ल्याचें दिसून येता. गोंयांत राबितो करून आशिल्ल्या नेपाळी समुदायाच्यो बातम्यो ह्या माध्यमांतल्यान प्रसिद्ध जातात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दिवचल आनी सत्तरी मालान हुकुमशाही चलता. गोवा फॉवर्डाचे मुखेली आनी आमदार विजय सरदेसाय हांणी टिका केल्या. सत्तरी आनी दिवचल ह्या 2 मालां खातीर एकठांय दिवचले आमचो आवाज विजय संवाद कार्यावळ जाली. ह्या मालांतल्या लोकांच्या प्रश्नाचेर विधानसभेन आवाज काडटलो अशें विजय म्हणटा. विजय सरदेसायाची आमचो आवाज विजय संवाद कार्यावळ दिवचले जाली. सत्तरी आनी दिवचल हे 2 म्हालांतल्या लोकां खातीर ही संवाद कार्यावळ आशिल्ली. ह्या वेळार खण पीडित कामगारां सयत शेतकारांनी आपले प्रस्न विजया मुखार मांडले. आलवारा जमिनीचो विशय, आंतरराष्ट्रीय कायदो महाविद्यालय, फेरी सेवा हे सारकिले विशयी लोकांनी मांडले.
हांगा गोंयचो नंबर 1 आनी नंबर 2 दोगूय आहात. प्लस सगळे आमदार आसात ते सारके बीजेपीक सारके फेविकॉलान चिकटलेले आमदार आहात. इतले आसून हांगा लोकांचो छळ इतलो जाता तो चिंतलो जाल्यार आमी साश्टीतले पूण आमी असले केन्ना आयकना. ही हुकुमशाही अशी दिसता. ही हुकुमशाही हे वाठारांत आसता. पूण लोक केन्ना जागृत जातले, लोकांक केन्ना बदल जाय पडटलो आतां पळोवया. आनी ते इश्यूज रेज करपाचें कर्तव्य म्हणजे जाता आनी हांव तें करता. कोर्टान वच, ह्या मामलेदारा म्हळ्यार वच, थंयच्यान ना जाल्यार हायकोर्टान वच. हें जे आमचेच लोकांक आमचे लोकप्रतिनिधी सांगतात वो ऑफिसर सांगतात हो एक तरेचो छळ हो. आनी हो जो हॅरेसमेंट हो जो बारीक मनशाक त्रास करता हाजेर आवाज उठोवपाची गरज आसा आनी हांव आवाज उठोवपाचो प्रयत्न करतलो. जे म्हाका इश्यूज दिल्या ते इश्यूज प्रॉपरली शिकून ते जे एसेंब्लीन जे खंयचे म्हळ्यार फोरम आहा म्हळ्यार एलेक्यू नाजाल्यार डिमांड्साचें डिस्कशन त्या म्हळ्यार करेक्ट फोरमाचेर हांव हो इश्यूज रेज करता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पावसाक लागून सुरावले अंडरपास सध्या उदका पोना गेला. उदक भरिल्ल्यान हो अंडरपास लोकांक वापरपाक मेळना. माजोड्डा वाठारांतल्या नाल्यांतल्यान येवपी उदक अंडरपासान येवन भरता. रेल्वे आनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी अंडरपासाची पळोवणी केली, मात हाचेर कांयच उपाय हाडलो ना अशें उपसरपंच लेस्ली डोराडो सांगता. अंडरपास करून कांयच फायदो जावंक ना, ताचे जाग्यार रेल्वे ओव्हरब्रिजाची गरज आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. आतां सगळे पावस जोडान सारको उदक बरोन आहा आनी हो सगळे पावसाक कोता येना. 6 months क्लोज आनी कोणाक योदा येवपा न्हय रोडा. आनी हिंगा तो रोड सारको स्ट्रेच जाला, तो गार्बेज स्ट्रेच जाला. रातचे गार्बेज उडयताय, हें धांवताय आनी कितें करता. आनी तेका लागून कांय हें जाला, सगळो चिकोल येता आनी हिंग वता सगळो. आनी कांय लोकांक फायद ना. आनी आमगे हिंगा LC 45 कडेन लोकांक वचोंक पडटा आनी क्रॉस जावपा आनी एम्बुलन्स येवपा बी बरे प्रॉब्लम जाताय लोकांक. तेका लागून हांव मागता हिंग जाती हें काम करचें. इन्स्पेक्शन केलें जाल्यार कांय बरें जालें ना तें कांय कितें. आनी परतून इन्स्पेक्शन करून तें परतून रेल्वेन आनी PWDन दोगांय जॉयन करून तें काम करूं जाय. कितें नाल्यार सोल्युशन काडपाक जाय, नाल्यार हें सगळें वेस्ट जालें. उदक मेन सारकें माजोड्डा उत्तोड्डा ते सारकें थोडें येता आनी उदक येता आनी हिंग योदा वचोन रिवर्स साला वयता. जातकच जो पॉयंट झिरो लेवल म्हणटा ऑटोमॅटीक उदक वतलें. तेका लागून कितें टॅक्निकली करपाक जाय. अंडरपास करून कांय फायद ना. तेका फ्लायओवर जाय पडटा. तेजी इनॉग्रेशन जालें ना दिसता न्हू? ना इनॉग्रेशन जालें जालें ना. रातचे सदां हिंगा गार्बेज सारकें हें जालां. आम काटाय तितली एवरी 15 days आनी गार्बेज घाताय. सारकी चड गार्बेज येता. म्हाका मातशें गार्बेज सायडीन लेनीचे उडयनाकाय अंडरपास लेनीचे. अपघातांक कारण ठरपी हेडग्या गोरवांच्या बंदोबस्ता खातीर होंडा पंचायतीन आक्रमक धोरण आपणायला. रस्त्यार ठाण मारून बसत आशिल्ल्या गोरवांक आतां आळो बसतलो. ते खातीर पंचायतीन दिवचल मालंत्या सिकेरी हांगासरल्या गोशाळे बरोबर कबलात केल्या. ते प्रमाण रस्त्यार वोपी गोरवांक धरून गोशाळेंत धाडपाची येवजण आंखल्या. पंचायत वाठारांतल्या सगळ्या शेतकारांक पयली सुचोवणी दिवपी नोटीसूय पंचायतीन जारी केल्या. हे नोटीसे खाला हेडग्या गोरवांचेर कारवाय जातली. ह्या निर्णयाची अंमलबजावणी 1 जुलयाच्यान सुरू जाल्या अशी माहिती पंचायतीचे सरपंच शिवदास माडकर हांणी दिली. ह्या पंचायत वाठारांतल्या राज्य महामार्ग वता तशेंच ह्या वाठारांत आशिल्ल्या होंडा पिसुल्ले उद्देगीक वसणुकेन यो वच करपी येरादारीन व्हड प्रमाणात वाड जाल्या आनी रस्त्यार खुबशे सुवातेर हेडगी गोरवां चोमो करून ठाण मारून बसतात आनी सेगीत येरादारीची कोंडी करतात. खुबशे फावटी जीवघेण्या अपघात लेगीत जाल्यात. ताका लागून ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी नागरिकांनी होंडा पंचायती कडेन केल्ली. हे फाटभुंयेर होंडा पंचायतीन हो निर्णय घेतला. आमच्या एक होंडा पंचायतीची एक समस्या असली लोकांची की होणार
रस्त्याचेर होंडा परिसरांत सगळ्या प्रमुख रस्त्यांचेर गोरवां भटकी गोरवां खूब आसताली. रातची दिसाची एक कळप कसो जावन ती बसताली आनी जेका लागून एक्सिडंटाचें प्रमाण खूब होंडा क्षेत्रांत वाडलेलें आमचें. आनी तेका लागून कितें तरी तेंची गोरवांची भटक्या गोरवांची सोय करची अशी आमचे कडेन लोकांची खूब वर्सां पासून मागणी आसली. आनी तेका लागून आमी सरकारा कडेन प्रयत्न करून आमी शिकेरी गोशाळा जी आसा तेंचे कडेन MOU सायन केलो आनी हो MOU सायन करपाक लागून आमकां हितूर भाभीन खूब मदत केली. भाभी मार्फत आमी हो प्रपोजल गव्हर्मेंटाक धाडलो आनी तो आतां आमचो अप्रूव जालो, आमचो MOU सायन जालो. तेका लागून आमी 1 जुलय आज पासून जी रस्त्यार गोरवां आमकां भटकी मेळटा ती तांकां व्हरोंक सांगलेली आसा आनी ते घेवन वयतले. आतां हेच्या फुडें रस्त्यार अशी गोरवां जी भटकी भोंवताली बेश्टीच ती भोंवची ना, जेका लागून एक्सिडंट जाताले तेजी काळजी म्हणून आमी हो बेगींतल्या बेगीन निर्णय घेतलेलो आसा. आनी आतां तेजी जी गोरवां आसा ही सगळीं व्हरतले भरून. तेका लागून हांव आमच्या लोकांकूय सांगूंक सोदता, जर ती कोणाची गोरवां आसा आनी तांकां जर खबर आसा ही गाय आपली म्हणून, जाल्यार तेंच्यांनी आपली गोरवां आपल्या गोठ्यान योग्य रित्या बांदून दवरपाची. नाजाल्यार ती सगळी गोशाळेक वयतली. मागीर ती परत मेळोवपाक तेजो प्रोसिजर खूब मोठो आसता. तेका लागून तेंच्यांनी आतांच काळजी घेवन आपली गोरवां आपल्या गोठ्यान बांदून दवरपाची. त्याच प्रमाणे सरकार, एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट अशी जी भटकी गोरवां जावंक जायना, रस्त्यार उरोवंक जायना म्हणून त्या गायच्या मालकाक गाय आपली गोठ्यान दवरून ते गायची काळजी घेवपाक जाय म्हणून दर दिसा अशे पयशे दिता, जेका लागून आपल्या गायची काळजी तेणी घेवपाची आनी आपल्या गोठ्यान वेवस्थीत बांदून दवरची म्हणून. आनी तांकां एक कानाक टॅग लायिल्लो आसता. तशी जर गोरवां आसा जाल्यार तेंच्यांनी ती आपली बेगींतल्या बेगीन सारकी गोठ्यान दवरची. नाजाल्यार तेजी मागीर तेंचेर कारवाई जातली, तांकां तेजें कितें तरी पनिशमेंट जातलें की सरकाराचें मानधन घेता आनी गोरवां रस्त्यार सोडटा म्हणून. तशें जावचें न्हू अशें हांव आमच्या लोकांक सांगूंक सोदतां. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कारवाईं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या